सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो लुकस ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या गोरब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. आयचे सकेरीत भशेन मागुया. आयज सांजे आमी आमचो नायट विजील करतले तर ह्या आमच्या नायट विजिलाचेर तातूंत भाग घेतल्यांचेर आनीक हो नायट विजील आमकां कंडक्ट करतल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आयज आमी केरीत भशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी भोव करून जी कोण बरी नात आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत तशेंच आमची हेर मागणी आमचे पासत आमच्या गोरब्यां पासत आमच्या गांवचे पासत राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया आनी संवसाराची शांती पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं म्हाका बोली नाका मोग जाय. उजिया सोव्यावे स्वरान सोवी वोड आमकां मेळटा आनी आयच्या दिसाक हे वाचप आमी वाचतल्या. दोन दिसाक देव आमची बोली पळयना पूण आमच्या पेल्या सवे आमी कितलो मोग करता, आमच्या शेजाऱ्या सवे आमी कशे तरेन वागता, आमच्या बाबा भयणा सवे आमी कशे तरेन रावता हाचे विशीं लक्ष ध्यान मन घालूंक आमकां आज उलो. आमी दोन दिसाक हेंच करूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां हांव बाबा मनाची धरून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केलें. अमोचो ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राचीत काळाचे समरोमणीन जेजूच्या कोश्टा मरणाचे आनी पुनर्जिवनपणाचे परबेन भक्तीन दबाज्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पास परबेचो पूर्ण फोड संतोशान भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासोत चलयता सासणाच्या सासणाक. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दोळडीरपणान ती म्हाका सोदतली. येयात सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले पूण तो आमकां बरीं करतलो. ताणें आमकां दोरनी शेवटिली पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका वो 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताजे मुखार जियेतल्या. सर्वेस्पराची ओळख घेवन मन लावया. फांत्या पोरी तो दुबावीन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा पोरी फांकतलो. दोडको येता तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसा वरवीं तो देंवतलो. एफ्रायमा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोकडोच ना जातल्या धोवा वरी हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्यां वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका येवच नाका मोग जाय, होम नाका, देवाची खरी ओळख जाय. देवाचें उतर जबाब.
म्हाका योद नाका मोग जाय. म्हणुया, म्हाका योद नाका मोग जाय. काकूटसारा देवा काकूळ करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब: म्हाका योद नाका मोग जाय. योदनान म्हज्या तुका कसलोच ओनोन मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद तुका मानता, कोणती बरीत काळीज. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब: म्हाका योद नाका मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुसाल्या दुर्गां नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद आनी होम तुका मानवतले. पाडकुळे हाण तुका वेदीर भोंवपून दितले. जबाब: म्हाका योद नाका मोग जाय. उद्गार: आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेतले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक ओपार सांगली. दोग मनीस आसले, एकलो फारिसेव आनी दुसरो दोंड वसूलदार. मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावून असो आपल्या मनांत मागणें करतालो: देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागोवणे, अन्यायी, अर्दवारी. त्या दोन वसूलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दितां. हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक करता. तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बडोवन अशें म्हणटालो: देवा, हांव पातकी म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेम्साचे चिटीन आमकां मेळटा: गॉड डिस्पायजीस द प्राउड, बट ही लिसन्स टू द हंबल. आनी किरीत भाशेन आयच्या दिसा कित्याक जायत बाबा भयणीनो, आमी ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप घेतलां तेन्ना थंयसर ओजियस प्रवादी म्हणटा: म्हाका सर्वेस्पर म्हणटा, म्हाका योद नाका मोग जाय. जेन्ना आमी मोगान कितें देवाक अर्पण करता, मोगान कितें आमी देवाक भेटयता, देव आमची ह्यो वस्तू मानून घेता. आमची बोली गरजेची न्हय, कित्याक हे बोलयेंत आमी तर सगळें आमचें व्हडपण, आमचीच बाबा भयणीनो सगळीं आमी देवा मुखार व्हडली म्हूण समजून देवा सोशी येता जाल्यार देव आमची बोली मानून घेना. जायते फावटी हे व्हडपण घेवन हांवूच न्हीद, हांव सारको, दुसऱ्यांची टिका करून हांव तर खालती मनान देवा सोशी येना, देव म्हाका पयलोच पयस दवरता. पूण देवाचें काळीज किरीत भाशेन आमचे सवे उदीक दोयाळ आनी मोवाळी आमी जाणप. आयच्या दिसाक जेजू किरीत भाशेन आपल्याचेरूच पातयेतले आनी दुसऱ्यांक देखी नासलेले असल्या मनशां खातीर एक वोपार सांगता. आनी कांय बरी वोपार, एक दोन वसूलदार आनी एक फारिसेव. आनी कित्याक जायत ह्या मागण्यां विशीं जेजू आज उदाहरण दिता काय, कित्याक पयलेच हो फारिसेव मागणें करता तेन्ना देव ताका दारां धांकता. आपूण सात्वीक म्हूण सजमता, आपूण सगळें व्हडपण आपल्या देवा मुखार दवरता, गर्वान मागणें करता, दुसऱ्यांक
खाला उडयता, दुसऱ्यांची टिका करता, दुसऱ्यांक लेखिना, आपणाचेरूच पात येता, ताका देव बाबा भयणीनो लागीं दवरिना. कित्याक गोरवान भरलेलो मनीस देवा सुशी येता तेन्ना ताचो योद्न देवाक मानना. दुसरे सुवातेर ह्या फारिसेवाचो कितें भाशेन आज जी बोली तो अर्पण करता, मागणें तो अर्पण करता, देवाक मानूंक ना. कित्याक गोरवान तो देवाक सांगता आपलें व्हडपण. देव खालत्या काळजान मागणें केल्ली, विनोती केल्ली, आपल्या पेल्याचो दुयेस करिनासतना ताचो मोग करून आयलेल्या मनशाचें अर्पण मानून घेता. आमच्या जिवितांत आमकां विचार करुया, खंयचे सुवातेर हांव उबो आसा काय? फारिसेवाचे सुवातेर वो दोल वसूलदाराचे सुवातेर? जायते फावटी आमी आमकांच दोल वसूलदाराचे सुवातेर आसा म्हूण समजत. जायते फावटी घडयेक आमकांच किकोन करूंक आमी म्हणीत आमी फारिसेव म्हूण. घडयेक आमी दोनी सुवातेर पुरते न्हय जायत. आमकां विचार करुया, सायबा तुजे समें येता हांव तेन्ना सगलें तूं आमकां बरेपणान दिताय, मोगान तूं आमकां लेखताय, मोगान तूं आमचें अर्पण मानून घेताय, मोगान तूं आमकां सगलें दिताय जाल्यार आमकां अदीक आनी अदीक खालतिकाय आपणावंक आनी म्हाका योद नाका मोग जाय ह्या उतरांचेर नियाळून आमचें जिवीत सारूंक आमकां कृपा आनी बोड देवा करचें मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. मोशा बाबा भयणीनो, एमोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या दोयाळ बापा, नितोड जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गूढ समोरमूक तूं आमकां फावो करताय. वर्सान वरोस पासकांची परब भायल्या दबाज्यान समोरमताना काळजाचे कुरी भक्तीन तुका वंदूक आमकां करपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सोर काड्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. तांचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या, अशें आमचे मुस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गोरचेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सरभोणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 सर्गीत तुका सोय सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें म्हज्या उगडासा करात. गायन करून आमी बाबार्थाचो गूढ परगटुयो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलोचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, लिपणारे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे परजरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगातीत सपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांचे सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां शिकुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका वायटांतले सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां दिवा दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता उतर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकांची कशी पण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासू चलयताय सासणाच्या सासनांक. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडये हे घडये तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. काकलोत्सर देवा आमच्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय. तो सदां जिव्या बावार्थान आनी काळजाची खरी भोगतीन आमी गेसो कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सिनियर सिटीजनांक किरीत भाशेन ट्रेनींग आसतलें आनी मिटिंगूय जातली सगल्या सिनियर सिटीजनांक चिकाली पंचायता कडेन फाल्यां आयतारा दिसाक 10 तारखेर 9:30 वाजता. जायत्यो वस्तू ते डिस्कशन करतले म्हूण सांगलां. मोबायलाचेर तुमची कशे तरेन तुमी आपल्यो वस्तू सांबाळच्यो, जायती कॉल येतात ते सगळे तुमकां थंयसर सांगतले आनी ट्रेनींग दितले म्हूण तांणी कळयलां. कितें भाशेन सिनियर सिटीजन्स आसात तांणी वेचे म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज राती किरीत भाशेन बाबा भयणो 10 वरांचेर नायट विजील आसा. ह्या आमकां लागून न्हय पूण सगल्या आमच्या तरणाट्यांक आनी आमच्या दाणगी जीं भुरगीं आसात तांचे खातीर आमी दवरता. जायते फावटी दिसता पादविकारान पातकूर हे सगल्यो वस्तू करूंक सोदतात. आमकां कसलोच फायदो मेळटा म्हूण न्हय, तुमचें बरेंपण जावचें, तुमची आत्मीक वाड जावची हो आमचो आवंडो. ताका लागून आमी दवरता. ताचो तुमी फायदो काडात. 10 वरांचेर सुरू जातलें.
तरणाट्यांक धाडात. तुमच्या घरांत असलेली नवी काजारी, तुमच्या घरांत असलेली तोरणी दाणगी भुरगीं तांकां हे नायट विजिलाक धाडून अदीक आनी अदीक भाग घेवन आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक, जिविताची दिशा ओळखून घेवंक तांकां तुमी सुचयात. आनी किरीत भाशेन तुमी तातूंत जाता जाल्यार भाग घेयात. होच आमचो आवंडो. फिरगोज गवळीक सोबे खातीर मागणें. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रुचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सोगल्यांक वांटूंक तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गवळीक वर्सांत आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगळ्या फिरगोसांनी फिरगोस गवळीक सोबेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक, फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या बाबा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान, सहभागिलीपणान, पादविकाराच्या मार्गदर्शनान, ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजी कृपेन भोर. आमी भावार्थ्यांनी केरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोणें वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सोबेच्या वावरांत, तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हडा मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवाते आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणेच्या ससनांक. आमेन. गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118. I6. Shati